विसावपरान येवकार कळंगुटीत 2 सुवातांचेर कळंगूट पंचायतीच्या फुडारपणान उपसभापती मायकल लोबोन ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण केलें. थळाव्याक विजेचो प्रश्न सुटावो करपाक लागून थंयच्या पंचायतीन आनी थळाव्या आमदारान हें पावल उखल्लां. IDX गोवा खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार. ह्या जाग्यार over the years there were a lot of complaints of low power. As you know, this is the coast belt and all locals only are doing business. If you see all around, सगळे localaचे guest house, restaurants, and over the period of so many years, nobody looked into their problems and it's a long pending demand. Our MLA took the initiative and now together with the Panchayat and cooperation from the department AE and JE, we've come to this day and we've seen that this transformer has come over here. And now with this transformer, all the locals' problems will be solved. पयले सुवातेर आमकां ट्रान्सफॉर्मराक लागून खूब प्रॉब्लम जाता बागा सायडीक आनी सरांनी ही बरी इनिशिएटीव घेतली. हो फर्स्ट ट्रान्सफॉर्मर आमकां सावंतवाड्यान हांडे सराच्या मेवला. आयज कलंगुटान 2 ट्रान्सफॉर्मराचें इनॉग्रेशन आहा, एक सावंतवाडो एक तिवायवाडो. ह्याच टायमार आमकां सब स्टेशन जे आहा जे सालिगांव आहा, नागोवा आहा आनी कांदोलीम आहा हे अपग्रेड करपाची आयज गरज आहा. आनी जो तर कोस्टल बेल्टाचो नीड पळयत जाल्यार न्यू सब स्टेशनाची गरज आहा. आनी सब स्टेशन जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना जागो आयडेंटिफाय जो जाल्लो आहा आनी आमच्या ताब्यान आहा हो सालिगांव आहा. आनी हिंगासर सब स्टेशन बांदतलो जाल्यार ते वर्टिकल बांदचें पडटलें. त्या खातीर टाटा कंपनी जी आहा तांकां गव्हर्मेंटान एस्टिमेट आनी तेजो हाव दे सब स्टेशन वील कम अप तेजो एक